पयर म्हज्या प्रेस कॉन्फरन्सान हांवें म्हणिल्लें की जो सुलेमान जो पळून गेल्लो ताका पुलीस जबाबदार म्हणलेलें हांवें आनी तेन्ना हांवें अशें म्हणून सांगिल्लें की पुलिसानूच ताका धरून हाडिल्लो. पूण आयज म्हाका खूब बरें दिसता की आतां हांवें जी हें पळयलें तातूंत हांव आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान जर थारायलें जाल्यार तें कितेंय करपाक तेणें परत सुलेमानाक तेंच्यांनी अटॅक केला आनी त्यामुळे हांव डीजीपी आनी तांच्या संपूर्ण पुलीस डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. कारण तांच्यांनी ताका आज पकडला केन्ना पकडला नको पूण आतां हांवें जेन्ना पळयतालो अरेस्ट करून हाडटा अरेस्ट करून ताका हाडटात त्यामुळे तांच्या हांव पुलीस डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन करता. अशा तरेचे एक्ट जावपाक जाय. त्या दीस हांवें सांगिल्लें की तेंची हांव रियलिटी एक सांगिल्लें पोलीस चुकलो तेंचो एकदम डेफिनेटली जें कितें चुकलें तें चुकलें तातूंत हें ना. पण आज जर तेंच्यांनी जर बरें काम केलें तेंचें अभिनंदनूय हांव करता भारतीय जनता पार्टी म्हणून. आनी बऱ्या तरेन ते आतां हाडला आतां ते बऱ्या तरेन प्रिकॉशन तांच्यांनी घेवंक जाय अशें हांव सांगता. त्याचो कांय राजकारण्यांनी ट्विस्ट केला तो व्हिडिओ हांवें पळयला. बऱ्याच राजकारण्यांनी आपले प्रोफेशन आनी राजकारणी मिक्स करपाक सोदतात आनी त्यामुळे त्या प्रोफेशनान हें करता आसतना ट्विस्ट करून एखाद्याचो व्हिडिओ करप आनी आपलो पॉलिटिकल गेन करप सीएमाचेर क्रिटिसिजम करप हें बरोबर न्हय. आनी त्यामुळे बरोबर कितें चूक कितें राजकारण्याची ऍक्शन जातली. इलेक्शन जावप काय रिएक्शन ते आय डोंट नो पूण जें कितें केलें तें चूक आसा. गोंयच्या लोकांक तें समजतलें आनी बरेच राजकारणी हे केवळ अशेंच लोकांक ते आपलें बरें सादपाक दुसऱ्याचें जें हें करतात तातूंत अर्थ ना. तांकांय तातूंतल्यानूय तांकांय लक्षांत येतलें कशें एक्सपोज जाता. थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच.